बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. इश्टानो, आमी सगळीं दिनवासची काळजान ही दिनवासनेचे भेटेन वांटो घेवंक एकठांय जाल्लीं आसात. ही व्हड संदी आमकां देवान दिल्ली आसा. आनी एकदां ताच्या उपकारां पासत देवाक दिनवासूं आनी आमची विणवणी ताचे फुडें दवरूं. आनी आयज ह्या मोगाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना पवित्र सभा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाची परब समरमता. जेजूचें नांव पोदवेन बोल्लोलें नांव. जेजूच्या नांवान आमकां पेकोवणी मेळटा. जेजूच्या नांवान ती गोडसाण आसा. आनी ह्याच नांवाची आयज आमी परब करतना ज्या चाकरान बागियोंत आंतोनीन हें नांव परगटूंक आपलें जिवीत करचिलें ताकाय मान दिवंक आमी हांगासर आयिल्लीं आसात. तरी मिसा भेटेन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया आनी कालदिकाय देवाचें बोगसणें मागया. म्हणून हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसबाग्योन सुदान वार मारी सगळ्या दुखांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या वेळार आमची इंतेसांवां देवा मुखार आमी घालुया. हे मीस सारगांच्या मनान मारिया कायताना कादुसा पासत भेटयतना ताचे पासत मागुया. तेच भाशेन आमी आमच्यो खासगी गरजो घेवन आयिल्ले आसात. कोण बाड्या पिळयेंत आसा भलायकी सोदता, कोण नोकरी सोदतात, कोण जिविताचो सांगाती सोदता, भुरग्याच्या देण्याक आशेतात. वेगवेगळे प्रश्न घेवन आयले, जावं ते घराचे, दुडवांचे, हाचे ताचे. ह्या वेळार बागियोंत आंतोनीच्या हातांत घालून जेजूच्या व्हड नांवाक उलो मारून ताका आमची मागणी इंतेसांवां उबारुया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाखूंक दादोशी जावं आनी स्वर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घोरा ताणें बासायल्ले ह्या संतोसाची सोपूर्ण भोक्ती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमयांच्या पुता जेजू क्रिस्ता हांव वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासना. बागियोन जुवांचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या न्हू, देव प्रमाणीक म्हूण तुमी जाणत, तर हें खरें म्हूण समजात की जाचें जिवीत प्रमाणीक ती सगळीं ताजे थान जल्मल्यांत. पळयात, बापान आमचो केदो व्हडलो मोग करून दाखयलो.
देवाची भुरगीं आमकां म्हणूंक ताणें फावो केलें, कित्याक आमी खरेंच ताची भुरगीं. ताका वळखूंक ना देखून संवसार आमकांय वळखना. म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, आतांच सावन आमी देवाची भुरगीं, पूण फुडाराक आमी कितें जातले हांव तें आजून पर्यान उगडापें जालें ना. पूण ज्या दिसा तें उगडापें जातलें त्या दिसा आमी ताजे सारकीं जातल्या, कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या हाची आमकां खात्री आसा. जसो जेजू निबेल शुद्ध, तशी ताजेर हो बोरवासो दवरून आसात ती सगळीं आपुणूय निर्मळपणान जियेतात. जो कोण पातक करता तो सुमूर्तीक पाट करता, कित्याक पातक म्हणल्यार सुमूर्तीक पाट करप. तर आमची पातकां काडून उडोवंक तो आयलो आनी ताका कसलेंच पातक ना म्हूण तुमी जाणत. ताजे सवे रावता तो मनीस पातक करिना, पूण पातक करता ताणें ताका पळोवंक ना आनी वळखूंकूय ना. देवाचें उतर हें. जबाब: शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया, शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरियां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब: शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वेक गणगणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब: शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजंत्रां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुत्तुऱ्यो शिंगांक वाजोवन सर्वेस्परा रायाची ठणठणीत वाखाणणी कर. जबाब: शेकानशेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. शिव वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्या सोमेस्तांक देवाची भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. सर्वेस्वर तुमची सोवी आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जिवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमान तुका सोमिया. दुसऱ्या दिसा जुआवान जेजूक आपणाशी येता तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात, हो देवाचो मेंढरो, संवसाराचें पाप काडटा तो. हाचीच खबर सांगून हांवें तुमकां अशें म्हणलां, म्हजे उपरांत कोण एकलो येता, पूण म्हजे आदीं तो आसलो देखून तो म्हजेवन व्हड. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण ताची ओळख इस्रायलाक दिवंक हांव उदकांत स्नान दीत आयलां. आनी जुआवान अशी गवाय दिली, पारव्याच्या रुपान स्वर्गार्थावन आत्मो देंवलो आनी ताचेर तारलो तो हांवें देखलो. हांवूच ताका वळखो नासलो, पूण जाणें म्हाका उदकांत स्नान दिवन धाडला ताणें म्हाका म्हणलें, जाचेर तूं
ओत्मो देंवलोलो आनी थारलोलो देखशी तोच पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. हें हांवें देखलां आनी हो देवाचो पूत म्हूण हांव गोवाय दितां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, तुमी जाणात आसतलीं आदीं सगळें चिटी बरोवन जातालें. कितें संदेश दिवंक जाय, कितें उलोवंक जाय, चिटयो बरोवन धाडटालीं. कित्याक आतांच्या भाशेन वॉट्सॅप फोन तितले आसूंक ना. हेच भाशेन एक गोरकान आपल्या गोरकाराक चीट बरोवंक सोदताली जो तारवार आसलो तो. आनी तिणें केन्नाच चीट बरोवंक ना देखून ती आपल्या शेजानीशी वेता. शेजानीचो आदार घेवन आपल्या गोरकाराक चीट बरोवंक जो तारवार आसा तो. आनी तिचे लागीं विचारता, पळय म्हाका म्हज्या गोरकाराक चीट बरोवंक जाय, तूं मातशें म्हाका आदार दी न्ही. पूण ही चीट सदांचे भाशेन न्ही, म्हाका बरी बरोवंक जाय ती. ही चीट वाचून म्हजो गोरकार आनी म्हज्या मोगान पडो. आनी शेजान म्हणटा, बरें आसा, एक काम कर तूं जेन्ना तुजी चीट बरयता तेन्ना ताचे गूण केरी जनवारांक सोर कर. जावं तूं पारव्या सारको मोवाड सोबीत सुंदर हे भाशेन तूं ताका सोर करून ताचे गूण वाखाण आनी तो खुशाल जातलो. ही गोरकान खुशाल जाली, घरा गेली, बरी चीट बरयली. चीट बरोवन गोरकाराक धाडली. पूण गोरकारान थंयसर तारवार ताका ही चीट मेळटूच ताणें वाचली आनी सगळोच रागा बरीत जालो. कित्याक काय, ही गोरकानीन कितें बरयल्लें काय? गोरकानीन चीट हे भाशेन बरयल्ली, म्हज्या मोगाळ गोरकारा, तूं सुण्या सारको गोरकार. तिका बरोवंक जाय आसलें, तूं विस्वाशी गोरकार, सुणे विस्वाशी, सुण्या सारको गोरकार. उपरांत तूं कोणाकूय आदार दिवंक कोंबो. म्हणल्यार तूं कोणाकूय आदार दिवंक पयलो कोण सकाळचो साथ घालता तो कोंबो. तूं कोणाकूय आदार दिवंक कोंबो. आनी उपरांत हांव आर्गां दितां देवाक, सोश्या काना सारको म्हाका गोरकार दिलो म्हणून. म्हणल्यार जो गोरकार म्हजें सगळें आयकोता तो. सोश्याक व्हडले कान न्ही, सगळें आयकोता. ही चीट वाचून गोरकाराक आयलो राग. कित्याक तिणें जरी तर जनवारांक सोर केल्या सगळेंच बदललें. उपरांत गोरकार रागान गोरकानीक चीट बरयता, म्हजे मोगाळ गोरकानी, हांव देवाक आर्गां दितां, म्हाका कुल्ले तोकलेची गोरकान दिली म्हणून. कुल्लेक तोकली ना, तर हें म्हणून तो तिकाय दिता. जरी तर हांगासर हाका म्हणटात लिटररी स्टायल, बरोवपाची प्रक्रिया ती, जंयसर आमी एकल्याचो गूण दुसऱ्याक लायतात, ताची ओळख दिवन ताची वाखाणणी करूं. पर्सोनिफिकेशन जाका म्हणटात. जे गूण दुसऱ्याक आसात ते दुसऱ्याक लावन ताची ओळख दितात, तांची वाखाणणी करतात. आनी असलें पर्सोनिफिकेशन जरी तर आमी पळोवंक गेल्यार पवित्र पुस्तकांत जायतें आसा. आंथ्रोपोमॉर्फिजम म्हणटात हाका. म्हणल्यार कितें? मनशाचे गूण जावं ते देवाक, जावं ते वस्तूंक, वा जावं ते जनवारांक लायतात, तांची ओळख दिवंक. जावं आमकां स्तोत्र 18वें हातूंत मेळटा, थंयसर देवाक कोणेंच पळोवंक ना, पूण ह्या स्तोत्रांत देवाक दोळे आसात, नाक आसा, सुस्कार घेता तो, हे भाशेन दाखयला. म्हणल्यार मनशाचे खाशेले गूण देवाक लायल्या. तेच भाशेन उत्पत्तीच्या जरी तर आमी पुस्तकांत वचत, थंयसर सोरोप उलयता, सोरोप उलयना, पूण सोरोप उलयता तें दाखयता, मनशा भाशेन तो उलयता. हें जाता केरीत भाशेन बरोवपी हें बरयतात, कित्याक थंयसर आनीक एक बरोच मोठो अर्थ दिवंक. जरी तर मनशाचे गूण लायतात जाल्यार पवित्र पुस्तकांत अनेक भाशेची प्रक्रिया आसा, लिटररी स्टायल आसा, जंयसर ताका म्हणटात झुओमॉर्फिजम. म्हणल्यार जनवाराचे गूण, खाशेले गूण जावं ते मनशाकूय लायतात, देवाक लायतात. आतां जरी तर आमी पळोवंक गेल्यार मुन्याच्या पुस्तकांत देखून म्हणलेलें आसा, मुया सारकें वावरूं. कित्याक मूय थारोना, वावर करीत रावता. मुयेचे जनवाराचे गूण
वापरून संदेश दिवंक पाठयला कितें टायर्ड जावचें न्हय लेझी जावचें न्हय तेच भाशेन आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत या परत थंयसर वायटाचें ओ पातकाक जनवराचें रूप दिलां स्वरूप जो स्वरूप एवी लागीं उलयता तो वायटाक पातकाक जनवार केल्लें आसा पूण तेंच जनवार लोकगोंदीच्या पुस्तकान जेजूक सोर केल्लें आसा पितूळचो स्वरूप थंयसर मोजेसान उबारलो तो कुणा जातली उपरांत जो जेजू कुर्सार रावन आमची सोडवण करतलो तो हें म्हणटा आसतना प्रकाशनेच्या पुस्तकान 5व्या वेसवरान 5वे वडीन जेजूक आनी एक जनवाराक सोर केल्लें आसा जुदाचो शिव लायन ऑफ जुदा शिव रानांतलो वडील राजा कसो तेच जनवाराचे गुण जेजूक सोर केल्ले आसात आनी थंयसरूच आमकां मेळटा शिव वर्तमानान लुकाच्या 3ऱ्या वेसवरान थंयसर 5व्या वेसवरान थंयसर आमकां मेळटा आनी आयज किरीत भाशेन जिवांच्या शिव वर्तमानान ते मेळटा पवित्र आत्मो पारव्या रुपान डाव पवित्र आत्म्याक जनवाराचें रूप दिल्लें आसा देवाकूय जनवाराक सोर केल्लें आसा स्तोत्रान 63 हातून म्हणलेलें आसा तुज्या पाकोटाचे सावडीन जें स्तोत्र ओटरावें देवाक मनशाचो आकार दिता जाल्यार हांगासर जनवाराचो आकार दिता पाकटे लायतात आनी आमचे लागीं एक गायन देखून आसा आसरो दी देवा तुज्या पाकट्या खाला आमकां लिपोवन दवर सांबाळून दवर जेजूय बी दुसऱ्या मनशान जनवाराचें रूप दिता हेरोदाक म्हणटा तो ते कोल्याक वचोन सांग कोलो शिटूक शाणो भितरलो बायलो मोतीचो भितरल्या मोतीचो तो ताका कोलो म्हणटा तो सिरोफिनेस्कान जी ओस्तोरी आसली तिका सांगता भुरग्याचे काडून सुण्याक दिवचें न्हय सुणें म्हणटा तिका कित्याक सिरोफिनेस्कान विदेशी ती जुदेवां विदेशांक सुणी कशी लेखताली जरी तो थंयसर ओर्थ दुसरो आसा जिजस तिका ऑफेन्सीव कशें म्हणना इन्साल्ट कसो करूं पूण जेजूचो ओर्थ थंयसर खोल आसा पूण हांगासर आमी पळयतात पवित्र पुस्तकान जुओमॉर्फिजम आसा जनवाराचे गुण केरीत लायल्यात आनी एक गिरेस्त ओर्थ दिवन आयज ह्याच मनान शिव वर्तमानाची नदर मारुया थंयसर जिवांव देखता जेजू आपणाशी येता तो आनी ताका म्हणटा पळयात हो देवाचो मेंढरो जनवार करता ताका जायते जाण म्हणटात पवित्र पुस्तकान सारकें ना कित्याक देवाक जनवाराक सूर केले आसा देव व्हडलो कित्याक करूंक जाय पूण दीस इज अ लिटररी स्टायल हाका म्हणटात जंयसर हे जनवाराचे काशेले गुण लावन एक खोल ओर्थ दियो कित्याक जिवांव जेजूक मेंढरो म्हणटा काय पयले सुवातेर पास्का जुदेवाच्या पास्काच्या पुर्बेक मेंढरो गरजेचो आसलो होच तो मेंढरो ताचें मांस ती घाताली तो उगडास तांकां इजिप्टांतली देवाचे पोरशेक जेन्ना इजिप्टांतली भायर काडली देवान फॉर्मायलें मोजेसा उदेशी हें पास्क जेवण करूं हो मेंढरो रांदूं हेच राती ह्या मेंढऱ्याचे रगत ताणें आपल्या दाराक लायलें आनी थंयसर मालगोडे जंयसर मोडवणेवचे आसले इस्रायलाचे सगळे मालगोडे सांबाळले देवान आनी हेच ती कुणा जाली सायन ऑफ लिबरेशन मेंढरो जाचे मांस तांणी केलें ही पास्कांची परब केली आनी त्याच राती इजिप्टांतली तांकां भायर घायल गुलामपणांतली भायर काडली होच तो मेंढरो जेजू निमाण्या जेवणार थंयसर आसा तो आतां कुर्सार मरूंक वेतलो आमकांय बी पातकाच्या गुलामपणांतली भायर काडूंक वेतलो आनी आपल्या शिसा सांगाता आपोसला सांगाता तो जेवण करता थंयसर मेंढरो आसना कित्याक जेजूच मेंढरो जालो जेजू आपूण मेंढरो जालो तेच भाशेन इजायास प्रवादी 2003 ह्या आवेसवरान तो एका कश्टतल्या चाकराची खबर करता जो चाकर मेंढऱ्या सारको दुलोप खालती आपणाक मारूंक व्हरता आसतना लेगून अगो बडे आसा बाबडो जावन थंयसर रावता शांत मोवाड कुणा मेंढऱ्याची आनी होच तो मेंढरो आपलो जीव दिता कित्याक 2 दिसा जुदेवा जेरुजाल्याच्या देव मंदिरांत मेंढऱ्याचो योद्ध भेटयताली
आमच्या पातकाच्या फारीपणा पासत जो देवाच्या आनी त्याच पासत आयज जो हांव हांगासर म्हणटा संवसाराचें पाप काडटा तो मेंढरो जरी तर जो हांव जेजूक मेंढरो म्हणटा इन्सल्ट करूंक न्ही जनवाराक सर कोता इन्सल्ट करूंक न्ही कित्याक तो केरीत कारण आसलें थंयसर केरीत काशेलो उर्थ आसलो आयज आमी जेजूच्या नांवाची परब करता नांवूय मनशाची ओळख दिता आनी आमी जायते फावटी मनशाक एक फावटी ती ताळणी येता दुसऱ्याक नांवां घालपाक भायलें रूप पळोवन जनवाराचें नांव घालपाक आयज भायलें रूप पळोवन नांव घालचें न्हय हांवें पयले सुवातेर म्हजीच वागणूक पळोवन हांवें म्हाका जनवाराचें नांव घालची गरज म्हजी वागणूक खंयच्या जनवाराक सोर जाता ती घोडी हांव सोरोप काय दोन करता तो भायले दान भितरले दान कोल्या सारको काय हांव भितरले मोतीचो वो हांव मेंढऱ्या सारको काय जो शांत आपलेंच जिवीत त्याग करूंक तयार आसा जेजू मेंढरो जालो ह्याच मेंढऱ्याचे गूण आमच्या जिवितांत जिवंक होच देव आमकां उलो मारता आनी तेच भाशेन दुसऱ्याक जनवरांचीं नांव घालचे सुवातेर आनी चाडोवचे सुवातेर आमी आमचेच वागणुकेचेर नदर मारूया आनी म्हाका खंयच्या जनवराक सोर जाता तें पळोवया जरी तर पास्ट जनवराक हांव सोर जाता जाल्यार मेंढऱ्या सारकें जावं ह्याच बलिदानान आमकां कुरपा मागुया जो मेंढरो ह्या आल्ताराचेर येतलो आपल्या रोगतान आनी कुडीन आमकां शेवतलो ह्या वेळार उबी रावया आनी आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखींतल्यान जेजूचे नीज गोवाय जावन शुभ वर्तमानाची तत्वां परगटूंक तांकां बापाचो आदार मागुया बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर हे वेदी भोंवतणी एकठांय जालोल्या आमा समेस्तांनी जिविताचे देखींतल्यान जेजूचे गोवाय जावन स्वर्गार वचपाचो रस्तो धरूंक बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर ह्या मिसान मारिया कायताना कार्दोजो इणे आपलें इतेसां भेटयलां भागिवंत आंतोनीचे विनवणेन बापाचो सुबाम आशिर्वाद तिका फावो जावं तिचे खातीर मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणिया आमची काकूट कर हो दयाळ बापा तुजें नांव घेवन आमी आमची मागणी तुजे मुखार दवरलेली आसात खालतिकायेन ती आयक म्हूण तुजे लागीं मागता क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमेन दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया C24 पेज 38 सगळीं उबी रावया म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवपाक मानता दसलें जावं म्हूण मागात
हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमे आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवा सर्वेस्पोर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां कोरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बासयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दोळाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय वर्षे आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सुर पदवीदार आनी सासनाच्या हा देवा, सुर काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासू फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फाहिंद्याचो तुजो नवसोग मनीस जालो आनी आमच्या गिर्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश वांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखूंक जाता, ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची ही काळजां. देखून आतां देवता बरोबर आनी सर्गीच्या सोदोरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतर हिंगायता. बाबा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र खोर म्हूण मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगो. हो शुभ वेळ जेजू ह्या आल्ताराचेर हाजीर जातलो. कोणाच्यान दिमी घालूंक जाता, मातशा दिमी घालात. कोणाच्यान जायना तांणी बसूं येता, दुसऱ्याक आडकोळ जावंक जायना. आनी भोक्तीन हात जोडून ह्या वेळार आमी वांटो घेवं. आपलीच कुशीन खोस्ट मोरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगो पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासो आनी समेस्त मनशां पासो तें वारोवतलें. हे म्हजें उगडासाक करात. Bavartaco good porgo tuja. Somiaci zuami odokata. Ani kasinte piera. Kitle spoti tu vojvovan Jesu. Ami tuže
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुवळची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आरोग्य शेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयान बापा फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळी आनीक वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाड पुनर्जन्मपणाचो बरवसो दवर मेलें तें आमच्या भावणाची किरीत भाशेन बाप साहेब एमेरितूस बेनेडिक्ट 16व्याची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेलना सुमेस्तांक तुजें पोरचोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा सुमेस्तांच्या हांगासर एकठांय जाल्लीं आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस मनयतात कोण पिणीत आसात कोण नोकरी सोदतात जिविताचो सांगाती सोदतात भुरग्याचे देणे काशेतात वेगवेगळे प्रश्न घेवन आयिल्लीं आसात तांची सगल्यांची दया कर म्हणून मागता आंकवार मरी देवाची माये सांगाती बागेवन दवरमता बागेवन तांतून आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून ती धरून म्हणूया आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राय समकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां दोस आनी आमकां ताळणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरो भाशेन ओतरेकता तूं आमकां जीवदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली बटाय पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता दुवेंतच्या दवरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भारताची दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्या शांती सुद्दां खाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. Jezus शेव मेरेन आमी सगळीं उबी रावतल्यो. जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक वेताना आमी गायन घेवया D1 पेज 47 कोण
प्रार्थना. प्रितीवोन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगल्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. हे तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो योन समोरम जेजूच्या नांवान आटापलोली तुजी सोडवण सगल्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विस्वासान उच्चारून स्वर्गार तुका सासणांक वाखाणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें धोर्मदान जालां 40,910 रुपया आनी तेच भाशेन क्रिसमस मिशन बॉक्सान तुमचें धोर्मदान आयलां तें 70,06,815 रुपया. कोणाक कुमसार जावंक जाय जाल्यार कॉरिडोरान फादर आसतलो, तुमच्यान थंयसर वचून कुमसार जावं येता. सुर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. तुमची सवय आसूं. सुर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. भाग्योंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणीन देवान केलोलीं विजमितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येतां आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागतां. नमान तुका भाग्योंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मौन जाणवायें, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोन्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. हे देवाचे इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओडकून घेतां आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करतां. आनी तुजे विंगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोगसण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगितां आनी बोरवाशान रावतां. भाग्योंत आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळलीरपण आनी उपद्रे, म्हजे उस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. वचोन्याच्या बागेंत हातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणून पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजूतीन एक खालतिकायेचे क्रिस्ती जिवीत ज्यो मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंती जेज सारकेले बरे गवंडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं तामन आसतना विनोती कोर. आमेन. शेवटाक आमी गायन घेवया U25 पेज 243.